आता हे आमची कोंकणी रोमी लिपी लागून चळवळ चालू अजून 38 इयर्स जाली कोण बंद ना चालू आहा मोदे मोदे कोण उठता मुखार सोदता बट तांकां सपोर्ट युथाचो ना युथाचो सपोर्ट मेळ जाल्यार हें आमकोडे बेगीन फास्ट करपा जाता आनी मातशे सिनियर सिटीजन जाल म्हणटी मातशें हाडचो ते मुखार वचपा जायत आपणा कडेन तें उरत आपणा कडेन यूथ जरी तर मुखार येयलो जाणटो आहा तो मातशें धिरान वतलो आनी ताका आदार मेळटलो मातशें यूथ मुखार सराय आमगे कोंकणी रोमी लिपी सेव करपाक गोंयांत राजभास कायदो पास केल्लो दीस हे दिसाक एक खेरीत म्हत्व आसा एक मोल आसा आनी गोंयकारांचो ताज्या फाटल्यान इतिहास आसा अशे वेळार गोंयचो राजभास कायदो पासार करतना गोंयांत जे कोण रोमी लिपी वापरतात तांचो विस्वासघात केलो आनी हो विस्वासघात केला देखून कोंकणीचे रोमी लिपीक मार बसला कोंकणीची चळवळ जाली तेन्ना गोंयच्या राजभास कायद्यांत रोमी लिपी येतली आनी रोमी लिपींतल्यान तो राजभास कायदो पास जातलो अशें दिसलें पूण शेवटी रोमी लिपींतल्या लोकांक काळोखांत दवरून गोंयचो राजभास कायदो नागरींतल्यान बाजार केलो आनी ताका आयज 30 आनी 8 वर्सां भोगतात हाचेर आमी निशेध मागतात आनी आमकां घोटणेच्या 29(1) हाचे काल आमकां आमचे लिपयेचो अधिकार फंडामेंटल जो पळय रायट आसा मुळावो अधिकार आसा तो आमी मागतात आयज हांगासर तुमकां खबर आसा की आमी ग्लोबल कोंकणी फोरम हेचो मेळावो जालो आनी आमकां गोंयच्या कोणच्या आमचे गोंयकार नीज गोंयकार जे कोणाक आमचे रोमी लिपी कोंकणीचो मोग आसा तेंच्यांनी हांगासर तेंची हजेरी लावन आमकां दाखोवन दिलेलो आसा सांगपाचें म्हटल्यार आमी आतां झगडटा कित्याक जो आमचो गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो आसा आनी अन्याय म्हटल्यार जी आमची रोमी लिपी कोंकणी जी आसा तेका मान मेळोंक ना आनी तो मान मेळपा खातीर आमी झुजता आमी एकवट केलेलो आसा आनी एकवटान आमी सगळे गोंयकार फुडें सरतले आनी अजुनूय चालू आसा जी आमची चळवळ आसा ते आख्खे गोंयच्या कोपऱ्यांनी कोणशांनी आमी पावयतले आनी लोकांक आमच्या गोंयकारांक एकठांय करतले आनी हो जो अन्याय जाल्लो आसा तो आमचो अन्याय आमी भरून काडटले आयज 30 आनी 8 वर्सां भोगतात ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट ऑफ गोवा हे घडून हाडल्यार आनी आमचे रोमी लिपीचे जो अन्याय घडलेलो तो आयज आमकां सगळ्यांकूच दिसून येता आनी सांगपाचें एक म्हणल्यार जी कॉन्स्पिरसी ती रातीक घडलेली जेन्ना ओन्ली देवनागरी स्क्रिप्ट ताकाच एक परवानगी दिल्ली यूज करपाक थोडे जाण हाचे फाटल्यान मनीस आसले ते आयज पासून ताजी तोंडां चालूच आसा सांगपाचें नासलें पूण सांगूंक येता एक म्हणजे उदय बांबरे आनी दुसरो म्हणचो आमचो फादर मौजिनूय सांगता तेय सांगता की देवनागरी आसल्यार अशें जातलें तशें जातलें पूण आमी हाचेर वचोंकूच फावना आमी हालीं जी गोंयची जी जो इतिहास आसा गोंयां जें कशें इंडियेच्या देशांत विलीन जालें आनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हें आमी आपणायलें तातूंत खूद बरयल्लें आसा की लिपीचेर देर शूड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन आनीक एकूच सांगूंक सोदता हें डिस्क्रिमिनेशन इतिहासांत अशें आसलें ही स्क्रिप्ट अशी आसली तातूंत कांयच बरोवंक ना जो 2 लिपी आसात दोनूय लिपीक इक्वल रायट्स दिवचे कॉन्स्टिट्यूशनांत खंयच बरयल्लें ना की सरकारान एक कमिटी घडोवन हाडची जी जेका एडवायजरी कमिटी म्हणटली आनी मागीर ती एडवायजरी कमिटी सांगतली ना देवनागरीच बरी रोमी लिपी सारकी न्हू होय जो पळय फाल गैरसमज जाल्लो आसा द वेरी एक्ट ऑफ द गव्हर्मेंट इन पुटींग द शिफ्टिंग द ओनर्स ऑन अ एडवायजरी कमिटी तुमी सांगचें म्हणून हें कायद्यान फाल्स आसा आनी वेट जेन्ना येतलो ते आमी हें चॅलेंज करतले जर तर सरकार आमकां आयकोंक तयार ना जाल्यार आमी हें बॅटल जें आमचें आसा तें मुखार व्हरोंक आमी जरूर फाटीं सरचें ना कित्याक आयज 30 आनी 8 वर्सां जालीं चड तेंप जालो आमचे रोमी लिपीक आमी जास्तीस दिवंकूच जाय आनी हेच कारणाक लागून हें आमचें गोवन ग्लोबल कोंकणी फोरम
आमी घडोवन हाडला. जेन्ना कोंकणी आमची भास आमी मागताले तेन्ना सगळोच लोक एका एका घरांतलो भायर सरलो आनी भायर सरतना सांगलें की आमचें गोंय आमकां सांबाळपाक जाय, आमची भास आमकां सांबाळपाक जाय. हे दोनूच उतरांचेर आमी भायर सरलेले. आमी भुरगे जावं पूण तेन्ना आमकां धाडले भायर मागीर सांगलें वचा सगळो लोक वता तुमी वचा तेंच्या बारान वांटो घ्या. पूण मागता आसतना आमी मागलें. आमी मागोंक ना रोमी आनी देवनागरी आसतली म्हणून सदमावंक ना, पूण आमकां मागलें आमची भास आमकां जाय, गोंयची भास आमकां जाय, कोंकणी आमकां जाय इतलेंच मागलें. पूण कोत्ता आसतना तेणी रातचें बसून केला तेन्ना तेणी स्टेटहूड डिक्लेअर केल्या आनी तेणी स्टेटहूडान हें बील हाडलां की रोमी भायर उडयल्या तेजें नांवूच ना. कोंकणी इज द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा. कोंकणी इन देवनागरी ब्रॅकेटान देवनागरी आमकां तें ब्रॅकेट काडपाक जाय. देवनागरी ते वर्ड काडा कोंकणी आमची माय भास, कोंकणी आमची भास ती आमकां जाय. हेका लागून आमी आयज हाजीर. बेजिकली चड कांय सांगपा ना म्हाका की हिस्ट्री जॉग्राफी म्हणटा आनी थिंगा दवरया. हांव इतलें म्हणटा आमी सगळे गोंयकार, जेन्ना आमी सगळे गोंयकार आनी जे देवनागरी ऑफिशियल स्टेटस पळय मेळला आनी एलिमिनेट केला रोमी लिपी. म्हाज्या कंटेंशन इतलेंच आमी देवनागरी कातोर म्हणनात. वी आर नॉट आस्किंग टू कट दॅट एनी सेक्शन ऑफ देवनागरी. आमी रोमी लिपीक कितेंय एड कर म्हणटाय. एंड वॉट इज द एडिशन? एलाव द सरकार टू फंक्शन इन अ रोमी लिपी ऑल्सो. प्रायोरिटी आमच्या इस्कॉलांनी रोमी भाशेन भुरग्यांक शिकोवंक पयलें दिवचें. द मोमेंट रोमी लिपीन जर तर भुरग्यांक शिकोवंक दिल्लें जायत जाल्यार ही देवनागरी इतली फोंडान पडची नासली. आमच्या भुरग्यांक ती द फॅक्ट इज आमकां ती एलर्जी आहा देवनागरीक. लेट अस एक्सेप्ट द फॅक्ट. तूं रोमी लिपी दी and see the number of children who will take Konkani in Romi Lipi in the schools first to begin with. So म्हाका एक समजना हेंचे मन कसले ते. They only want to eliminate things. So here also the same thing. They statehood जावं, opinion poll जावं, even for the language agitation. Hinga एक coterie of people are there. ते आमकां एलिमिनेट करतात. सो बाय एडिंग रोमी लिपी कोंकणी विल फ्लरिश. इट विल बिकम बिगर. कातरून ल्हान जाता कोंकणी. आनी बी व्हेरी क्लियर, विदाउट रोमी कोंकणी देवनागरी इज डूम्ड. देवनागरी इज ऑन अ सुसायडल मिशन.